येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गिन्यान नाशिल्ल्यान उणाक लेखतात बायलां मनशांक. चित्र बदलपा खातीर वाचात पुस्तकां. मेळ्ळ्यात गिन्यान. रिटायर्ड शिक्षक निर्मला सावंताचो उलो. महिला आयोगान मनयलो बायलां दीस. शासना खातीर कॅबिनेट दर्जो दिवपाक आयरिश रॉड्रिक्साचो विरोध. मुखेल सचिवाक धाडली नोटीस. प्रताप सिंग राणेक कायमचो कॅबिनेट दर्जो दिवपाची 7 जानेवारीक काडिल्ली अधिसुचोवणी. गोंयांत उरतले 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस चडावात आनी उणें तापमान. फुडल्या सप्तकांत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाची वाड जावपाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शासना खातीर कॅबिनेट दर्जो दिवपाच्या कृतीचेर राजकीय आनी सामाजीक मळार आरती परती चर्चा जाल्या. पर्येचो आमदार प्रताप सिंग राणेक कायमचो कॅबिनेट दर्जो दिवपाची अधिसुचोवणी 7 जानेवारीक काडिल्ली. पूण हे अधिसुचोवणे संदर्भात आतां सामाजीक कार्यकर्तो आनी वकील आयरिश रॉड्रिक्सान मुखेल सचिवाक कायदेशीर नोटीस धाडल्या. ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान सरकाराक अधिसूचना फाटीं घेवपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्या. तशें केलें ना जाल्यार योग्य त्या आदेशा खातीर उच्च न्यायालयांत वतलो अशेंय ताणें सांगलां. हे नोटीसी प्रमाण पर्येचो आमदार प्रताप सिंग राणेक शासना खातीर मंत्रिमंडळाचो दर्जो दिवप ही अधिसुचोवणी पुरायेन बेकायदेशीर, स्पश्टपणान असंविधानीक अधिकारांच्या मळा भायली आसली हाचे कडेन लक्ष ओडलें. मंत्रिमंडळाच्या दर्जाक लागून प्रताप सिंग राणेक कॅबिनेट मंत्र्याचे बरोबरीन अधिकृत कार, कचेरी आनी हेर सगळ्या गजालींचो लाव घेवपाक मेळटलो. ते भायर डझना परस चड कर्मचाऱ्यांक सेवेत दवरचें पडटलें. गरजे भायर राज्याचे तिजोरेर भार पडटलो अशें आयरिशान रजाव दिलां. दादलो मनीस बायल मनशाक कमी मानता, कित्याक तर तिका ज्ञान आसना. देखून तो तिका समानतायेचे नदरेन पळयना. हें चित्र बदलतलीं जाल्यार सगळ्यांत आदी पुस्तकां वाचपाक लागात. ज्ञान मेळयात. रूढी, परंपरा, धर्म पाळात, पूण ताचे समाभाव जावपाक दिव नाकात. रिटायर्ड शिक्षक निर्मला सावंतान सांगलें. विमेन नॅशनल कमिशनान पणजेच्या संस्कृती भवनात बायलां दीस मनयलो. विमेन नॅशनल पार्लमेंट ही अंदूची थीम आसली. राज्य महिला आयोगान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत निर्मला सावंत उलयताली. चलयांनी झाडां लावपाक जाय हे मुजरत भुरग्यांच्या पालकांनी तांकां शिकोवंक जाय अशें म्हणत पर्यावरण राखपाचे जबाबदारीचे भानय निर्मला सावंतान हाडून दिले. आमची एज्युकेशन सिस्टम आसा ताका कांयच अडचण ना. कमल परुळेकर म्हणटा ती कोल्हापूरची पीसफुल सोसायटी ऑफ गोवा मडकय हातून एक प्रोग्राम आशिल्लो. तेन्ना ती भाशण करपाक आयली. हांवूय आशिल्लें स्टेजीर. उलयता बरी उलयता आनी सोशल वर्कर ती उलयता तिणें सांगलें काय हो गोंयाच्या महिला, त्यांना जत्रा लागतात, त्यांना मेजवान्या लागतात, त्यांना फॅशन्स लागतात, त्यांना दागदागिने लागतात, त्यांना सगळे उत्सव लागतात. तुझ्या बापाचे कितें वता अशें हांव आसा पयशे करता आसतली ती. आनी हांव अशें आतां हांव सारकी उलोवपी म्हाका उलोवपाच्या मागीर हांव म्हाका सारकें करतलें. आनी तिणें एक वाक्य उलयलें. ताणें पुस्तक वाचलां एका तांणी आनी हांव झप्प करून जाग्यार आयलें. अरे आमची बायलां हें सगळें करता पूण पुस्तकां वाचता. म्हजो प्रश्न तुमकां, पुस्तकां केन्ना वाचल्या? दादलो मनीस बायला मनशाक कमी मानता कित्याक तिका ज्ञान आसना. कांयच कळना तुमकां. कित्याक रेस्पेक्ट दितलो बायल म्हणून? बायले पुरती बायल पळोवया. एज अ इंडिविज्युअल, एज अ ह्युमन बिईंग यू आर नो इक्वल. पयल्यान पयलीं कितें करात जाल्यार तें वाचन करात. दिसाक एक पान जायना
वाचा आणि याद दवरात, फुडार हो एनवायरमेंटाचेर आसा. तुमच्या भुरग्यांक एनवायरमेंटाची राखण करपाक शिकयात. जशें हांवें तुमकां सांगला, बायलांक रेस्पेद दिवपाक शिकोवं जाय, घरांतलें रांदप करप करूंक शिकोवं जाय. त्या प्रमाणेच प्रत्येक झाड जगोवपाक तांकां शिकय. बायला दीस म्हणटकच हॉलात चलयो आणि बायलां गर्दी करून आयिल्ली. मन लावन निर्मला सावंताक आयकताली. रूढी परंपरा जायच, पूण ताचे समारंभ जावंक दिवचे न्हय. धर्मान आमकां बायलांक बांदून दवरल्यात. ज्ञान मेळोवया आनी तातूंतल्यान मुक्त जावया. शिक्षक आशिल्ल्या निर्मला सावंतान थेट मर्मार बोट दवरले. आयकात. आणि ताज्या शिवायी आमच्या धर्मान आमकां बांदून दवरिल्ली आसा. वर्साची सुरवात पाडव्यान जाली. हांव रूढीच्या विरुद्ध न्हय. कस्टम्स आनी ट्रेडिशन्स ही आमी दवरूंकूच जाय, ही आमची वळख. पूण ही वळख जरी आसली आसा, ताच्या समारंभ करूंक उपकारना. हळदी कुकूम आयलो जानेवारी. अरे बाबा, हळदी कुकूम म्हणजे कितें? गांवभर भोंवता. भोंवपाची गरज आसा? हळदी कुकूम करा, ट्रेडिशन म्हणून करा. 4 बायलां तापया, खबरी मारात, सगळें करात, सोपया. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. भलायकी खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण भारतात फाटल्या 24 वरांत 7,554 नव्यो केसी सापडल्यात. जाल्यार 223 जाणांक मरण आयलां. सध्याचो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.96% जाला. जाल्यार गोंयांत 16 नव्यो केसी सापडल्यात आणि 3 जाणांक मरण आयलां. फाटल्या म्हयन्याभरात भारतात कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार सद्याक देशात पॉझिटिव्हिटी रेट 1% सकयल देंवन 0.96%चेर पावला. मरणाचो आंकडो लेगीत कमी जाला. आयज 223 जाणांक मरण आयले. राज्यांनी केशी कमी जाल्ल्यान कोरोनाक लागून लायिल्ले नेम सदळ केल्यात वा काडून उडयल्यात. फाटल्या 24 वरांत 7,554 नवे दुयेंती. 24 वरांत 223 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन पावलो 0.96%चेर. जाल्यार गोंयांतय कोरोना केशींचो आंकडो कमी जावन आता राज्यात फकत 20 ते 30 दिसपट्ट्यो केसी पळोवपाक मेळटात. राज्यात जरी दिसपट्टे लोकांक कोरोनाक लागून मरण येत असले तरी फाटल्या कांय दीस कोणाकूच मरण येवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. वट्ट 2 वर्सां उपरांत गोंया सावन वेलंकनी आनी वेलंकनी ते गोंय एक्सप्रेस ट्रेन 7 मार्चा सावन सुरू जाता. कोविडाच्या काळात मार्च 2020 सावन ती बंदच आशिल्ली. 7 मार्चा सावन वेलंकनी ते गोंया आनी परत अशी एक्सप्रेस रेल्वे सेवा सुरू जातली, अशी उपमहाप्रबंधक बबन घाटगेन म्हायती दिली. ताचे वळेरी पत्रकय ताणें सांगले. During the COVID period, that is after March 2020, most of the trains were cancelled on account of pandemic COVID-19. So now Southwestern Railway has decided to resume the train services of 17315 and 17316, that is Vasco Velankani and Velankani Vasco Express. This service will start from 7th of March, next week, and it will continue henceforth. This train number 17315 Vasco Velankani will leave Vasco at morning 9 hours on every Monday and will reach Velankani on next day at 12:25 hours. Train number 17316 Velankani Vasco, that will leave Velankani at 23:45 hours on Tuesday. That's the day when it reaches Velankani. Same day it will leave at 23:45 hours and it will reach next day, that is on Wednesday at 3:25 hours at Vasco. So now the bookings have been opened for this train, and passengers who want to avail the services of this train, they can go ahead and book their tickets. Besides that, are there any facilities as there? No, whatever COVID-19 protocols that are laid by respective states and or by railway administration, that are to be followed by the travelling passengers. 17315 आणि 17316 वास्को वेलंकनी आणि वेलंकनी वास्को ट्रेन सुरू. 7 मार्चा सावन सेवा जातली सुरू. बुकींग चालू आसा. वास्को वेलंकनी वास्कोच्यान सुट्टली दर सोमारा. वेलंकनी वास्को वेलंकनीच्यान दर मंगळारा सुट्टली.
गोवा 365 खातीर मंदाके. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा महाशिवरात्री दिसा बाळेच्या श्री कामाक्षी रामपुरूष देवस्थानात दिवजां पेटयलीं. ह्या उत्सवाक लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात. बाळी श्री कामाक्षी रामपुरूष देवस्थानाची वर्सुकी दिवजा पारंपारीक पद्दतीन जाली. हो उत्सव महाशिवरात्रेक जाता. थळावी बायलां द्वादशी सावन उपास धरतात. पुराय अलंकार करून भांगरा शिंगरा घालून कापडां न्हेसून दिवजा पेटयतात. पळयात. उत्सव म्हळ्यार अशें आसता की महाशिवरात्रे दिसाक आमचो हो उत्सव आसता. त्या दिसाक आमी पुरसाक दिवजां पेटयतात. मदीं मागीर अमास जाली म्हणटा एक दोन पडटा. तेजे नंतर मागीर आमी तिसरे दिसाक आमी शिरवड्या कामाक्षी देवळान दिवजां पेटयतात. आनी हो दिवजांचो उत्सव म्हळ्यार आमकां इतली उमेद की वर्सांतल्यान आमकां फुड्यान डायरेक्ट देवाच्या मुखार वचून वचपाक मेळटा. आनी सगळो अलंकार घालून आमकां न्हेसपाक बरें सगळें घालून न्हेसप कपडे बिपडे आनी दादले बिगले सगळें घालून आमकां एक सौभाग्याचें जें आमचें एक लेणें मेळटा पळय त्या निमतान आमकां ही दिवजां म्हण पेटोवपाक मेळटात. पेटोवपाक आमकां खूब म्हळ्यार अशी खूब खोशी मनांतल्यान अशी हें जाता. मन एकदम भरून येता की दिवस आमकां हें मेळटा म्हणून. आनी अशेच दिवस आमकां वर्सान वर्स मेळचे आमी हें देवा कडेन आमी आर्गां मागता. बरो जालो. द्वादशी दिसा आमचे देवाचें वर्धापन दीस जालो. काल आमची सत्यनारायण महापुजा जाली आनी आयज दुजोत्सव सद्याक चालू आसा. आनी हे जाले नंतर आमच्या शिरोडा जी कामाक्षी कुलदेवी ही पाडव्याच्या दिसा दुजोत्सव आसतलो. हांगा उत्सव चालू जाता द्वादशी. तेजे नंतर द्वादशी दिसा आमची वर्धापन जाता. गोवा 365 खातीर बाळेच्यान रमेश नायक रावत. फुडल्या 24 वरांक राज्यांत मळब नितळ उरतलें. जाल्यार कांय कडेन फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकें दिसूं येता. चडावात आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. जाल्यार फुडलीं 48 वरां मळब नितळ उरतलें. फुडल्या 4 दिसांक 2 मार्च मेरेन हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. जाल्यार पणजेत 34.5 आनी 21.3 डिग्री सेल्सियस अशें चडावत आनी उण्या तापमानाची नोंद जाल्या. जाल्यार फुडल्या सप्तकात तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन वाड जावपाची शक्यताय आसा. चडावत आनी उणें तापमान 34.5 ते 21.3 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरांत मळब नितळ. फांतोडेर कांय कडेन हलकोसो दव आनी धुकें. फुडल्या 4 दिसांक तापमान 2 ते 3 डिग्रीन वाड. हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.